सुवास असल्यार तो मनीस, नाजाल्यार तो मोडे. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, देव बरो दीस हांव तुमकां मागतां आनी भाग्यवंत कुटुंबाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. मेयाची 25 तारीख 2020 इस्वेंत जॉर्ज पेरी फ्लॉयड, आफ्रिकन अमेरिकन ह्या व्यक्तीक अमेरिकाचे पोलीस ताच्या हाती क्लब्स घालतात आनी ताका काराच्या टायरा पोंदा दवरून ताच्या तकलेचेर वा ताच्या मानेचेर बूट गायिल्ले पांये दवरून ताका स्वास घेवंक दिनासतना ते जिवेशी मारतात. आनी ताका चिड्डून मारता आसतना ताणें म्हणलेलें, आय कांट ब्रीथ, म्हाज्यान स्वास घेवंक जायना, पूण तो बोब मारता आनी अशें आपलो जीव तो सोडता. आनी तो मेल्या उपरांत ताचे सगळे मोगाचे लोक ताच्या विशयांत ते स्ट्रायक करतात, हरताळ करतात आनी तांच्या तोंडाक मास्क ते बांदतात आनी म्हणटात, आमच्यान स्वास घेवंक जायना. 2019 कोविड वा कोरोना येता आनी परतून गव्हर्मेंट सगळे लोक आमी कंपल्सरी मास्क घालूंक जाय म्हणटा आनी लोक एक फावटी मास्क घायल्या उपरांत परतून बोब मारतात, आमच्यान स्वास घेवंक जायना. आनी थोडे म्हयने आदीं सेकंड कोविड वेव येयल्लें आनी ही वेव येयल्ल्या वेळार सबार लोकांक स्वास घेवंक जायनासतना सबार मेले. सबार लोकांक स्वास मेळनासतना, विशेश रितीन ऑक्सिजन सिलिंडर मेळनासतना लोक देवादीन जालो. सांगणी आसा, सुवास असल्यार तो मनीस, नाजाल्यार तो मोडे. सुवास आमकां जिवो दवरता, सुवास आमकां जियेशी करता, सुवास आमकां जिवन दवरता. आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मागणे कुटुंबाचो सुवास. गौदेम एस्पेस वॅटिकन दस्तावेज नंबर 52 म्हणटा, फॅमिली इज द प्लेस वेर डिफरंट जनरेशन्स कम टुगेदर. कुटुंब जावन आसा एक सुवात, थंयसर जायती संतत सांगाता येता and help one another to grow wiser and harmonize the rights of the individuals with other demands of social life. थंयसर एकामेकाक सलाह वा सळावळीन ती वाडटात आनी एकामेकाचे हक ते राखतात आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर ते वावुरतात. तर कुटुंबांत मागणे हें सत आमी कशें समजता? परतून पवित्र सभेची दोतोन नंबर 1656 म्हणटा, क्रिस्तांव कुटुंबांत भुरगीं पयलें मागणी करूंक शिकतात. क्रिस्तांव कुटुंब मनशापणाची मौल्यां आनी क्रिस्तांवपणाची तत्वां पाळचीं आनी भुरग्यांक पयलें भावार्थ प्रगट करचें गरज जाता. देखून क्रिस्तांव कुटुंबांत वा क्रिस्तांव कुटुंबाक कुटुंबाची पवित्र सभा म्हूण आमी उल्लेख करता. मदर तेरेसा म्हणटा, मागणे करचें कुटुंब सांगाता रावता. ती सांगाता रावल्यार एकामेकाचो मोग करतात. मोगाची फळां जावन तांचे थंय शांती स्थापन जाता. आमच्यो संवयो संप्रदाय जावंक पुरो, पूण मागणे आमकां कुटुंबांत एकवटान वाडटा. आनी परतून धर्मदूताचे कृत्या पुस्तक अध्याय 6:4 आमी वाचता, आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर प्रगट करच्या कामांत खर्चितांव. आनी सुरविल्लें पवित्र सभेचें जिवीत आमी पळयल्यार उणो मोडच्यान आनी देवाचें उतर वाचन तांचो वेळ ती खर्चिताले. आनी पवित्र पुस्तकाचें परतून धर्मदूताचें कृत्या पुस्तक अध्याय 16:31 आमी वाचता, सोम्या जेजूचेर भावार दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक आमी पळयता जेलांत बंदकडेन खायल्लें आनी थंयसर देवाच्या कृपेन बंदकडी ओपन जाता आनी ते भायर वयतात आनी थंयसर असले पारे आश्चर्य जातात आनी हे पारे वा शिपाई थंयसर वचून ह्या पावलू लागीं आनी इतर लोकां लागीं पेद्रू लागीं विचारतात कशें तें आमी बचाव जावेत आनी हे उल्लेख थंयसर केल्लो आमी वाचता. सुरवेल्लें कुटुंब आमी पळयता पवित्र सभेंत उत्पत्ती पुस्तकांत 1:27 देवान मनशाक रचलो, तांकां दादलो आनी स्त्री जावन रचले आनी अशें सुरविल्लें कुटुंब देवान रचलें. ताची भुरगीं एकामेकाक
जीव काढ घेतात आनी उपरांत आमी पळयता थंयसर देवाक अविधेयती जातात आनी थंयसर मरण येता आनीक कायन आपल्या भावाक आबेलाक जिवीशी मारता. तरी पूण देव थंयसरच अखेर करिना, कुटुंबा जिवीत देव परतून थंयसर एक बासावणी करता. जेरमायाचो ग्रंथ अध्याय 29:13 देव म्हणटा, गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर यू. हर एकल्याक आमकां देवाचें योजन आसा. रोमाकारांक पत्र अध्याय 11:16 आमी वाचता, रुखाचें मूळ पवित्र जाल्यार सगळे फांटे पवित्र जाल्या बरें. म्हणटा आसतना आमचें कुटुंब पवित्र जाल्यार सर आमची भुरगीं बाळां पवित्र जावंक साध्यता आसा. देखूनच आमी पळयता, आमी सुवार्तेंत वाचल्यार थंयसर माथेवाचो सुवांजील अध्याय 18:1 आनी मुखार आमी वाचता. थंयसर ल्हाना भुरग्या विशयांत आमी उल्लेख केल्लो आमी वाचता. थंयसर मरयेचें सगळें जिवीत आमी पळयल्यार भाग्यवंत कुटुंबांत मरी आपलें जिवीत स्तुती गायनांत जियेता, मागण्यांत ती करचेता. काना नगरांत जेन्ना वायन उणो पडल्या वेळार खालतेपणांत आपलें जिवीत ती समर्पण करता. जेन्ना मरी बडवो तिका इजबी हाडटा, कश्टांचे वेळार ती देवाक विस्वासी रावता. जेन्ना पुताक कश्ट येतात आनी निमाणें जेजू कुर्सार मरता आसतना आपलें जिवीत देवाच्या कुशेक ती समर्पून दिता. आनी अशें आमी पळयता भाग्यवंत कुटुंबांत मरयेचें जिवितांत थोडी संगती आमी पळयत. मरी सदांच आयकूंची काळी जावन आसली, अ लिसनींग हार्ट. आनी जाकोबाचें पत्र अध्याय 1:19 आमी वाचता, जाकोब म्हणटा आयक. किर्तन 95 म्हणटा आयक. आनी जेन्ना आमी आयकत थंयसर आमकां देवाची कुर्शी पारखूंक सादी जाता. आनी भाग्यवंत कॅजेटन म्हणटा, आमी देवा तावन कुरपा मागीत, पूण मोरयेच्या विनंती विणे त्यो आमकां फावो जावच्यो ना. देवाची कृपा आमकां मोरे विणे फावचे जावचें ना. आनी मुखार आमी पळयता टेकिंग वर्ड टू हार्ट. देवाचें उतर आमी आमच्या काळजांत आमी घेवंक जाय. इब्रायकांक पत्र अध्याय 4:12 आमी वाचता, थंयसर देवाचें उतर 2 धारीच्या तलवारी वळ. एक आमचें जिवीत दाखयता आनी दुसरें आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक आमकां आदार दिता आनी निमाणी जावन आमची जबाबदारी. आनी भाग्यवंत जाकोब आपलें पत्र अध्याय 1:22 म्हणटा, वी मस्ट डू वॉट द वर्ड टेल्स अस. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी करूंक प्रयत्न करूंक जाय. तर म्हत्वाचें मागणें कुटुंबाचो स्वास कित्याक जावन आसा. आनीक आयची वाचपां वा मरे विशयांत वा जावं ती कुटुंबा जिविता विशयांत आमी समजल्यार हाचे उल्लेख आमकां समजता. परोक्ष रितीन कुटुंबाचें मिसांव देवाच्या रचनेंतावनच आरंभ जालें आनी प्रत्यक्ष रितीन हाचें महत्व आमी पळयता. 409 भाग्यवंत जुआंव क्रिजोस्टम तिमोथेकारांक बरयलें पयलें पत्राचेर आपलें प्रवचन दिता आसतना स्मॉल चर्च म्हणलो थंयसर तो उल्लेख करता आनी कुटुंबाच्या मिसावाक महत्व दिता. आनी भाग्यवंत जुआंव पौल दुसरो आपलें पुस्तक लव एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मोग आनी जबाबदारी म्हणलेल्या विशयांत थंयसर एक बऱ्या भशेन तो विवरण दिता. आनी वॅटिकन II लोमन जंक्शन नंबर 11 हो विशय घेता आनी थंयसर कुटुंबा विशयांत कुटुंब मुळावी पवित्र सभा म्हणलेले उल्लेख थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. देखून कुटुंबाची सर परिस्थिती देवाचे आपोवणे म्हळें समजून जियोवचें जावन आसा. आवय बापायची देख आमी भुरग्यांक दिवंक जाय आनी अशें भुरग्यांक मागण्यांत वाडोवंक आवय बापायनी प्रयत्न करूंक जाय. ह्या खातीर भाग्यवंत पापसाहेब पावल 6 म्हणटा, आवयांनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तांव मागणी शिकयतात. तो सवाल विचारता. याजकां सांगता तुमच्या भुरग्यांक साक्रामेंत घेवंक तुमी तयार करतात. ताणीं पिडेस्त आसतना मोरेचो आदार आनी सांता भक्ताचो ससाय मागूंक तुमी शिकयतात. तुमी कुटुंबाचो तेर्स सांगाता म्हणटात. आनी उपरांत बापायन तो म्हणटा, तुमी बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यां बराबर कुटुंबा बराबर कुटुंबा मुळावी पवित्र सभे सांगाता थोडो वेळपणी मागणे करतात. तुमची मागण्या देख तुमची भुरगीं आनीक कुटुंब मागण्याचें करूंक देख जावंक जाय. आनी एकूच भाग्यवंत फ्रांसीस म्हणटा, मागण्यांत एकवटान आसल्यार मात्र तें कुटुंब जिवंत आसता. देवाचें उतराचें महत्व समजल्यार मात्र तें कुटुंब घट आसता.
जिविताक उक्तें रावल्यार तें कुटुंब चरित्र रचता आनी दुसऱ्यांक आसरो आनी खाण दिता तें कुटुंब साक सावन आसता. तर कशें आमी आमचें कुटुंब मागणें आमच्या कुटुंबाचो स्वास आमी करीत. आनी पयलें जावन आसा सदांची आंबोरी आमी भक्तीन म्हणया आनी देवाचो मिस्तेर समजुवी. दुसरें, हर एका दिसा नेमक केल्ले 5 मिस्तेरांचो तेर्स करया आनी आमचें आनी हेरां कुटुंबां आनी संवसारांत कश्टूंच्या कुटुंबां पासून आमी मागया. तिसरें, पवित्र पुस्तकांत वाचप वाचा आनी ताचो प्रभाव कुटुंबाच्या सांद्यांचेर पडटलो. चवथें, एकामेकाक आमी बोगसून जेवया. आनी 5वें, तुमकां असल्या समस्या बरी इतर कुटुंबांक आसा त्या कुटुंबा खातीर आमी मागूंक प्रयत्न करया. भाग्यवंत कुटुंबां, आमचे पासून विनंती कर. आमेन.